OTS स्कीम जी आमची पॉवर डिपार्टमेंटान लॉन्च केली, टोटल आमचे आउटस्टँडींग जेन्ना लॉन्च केल्ले ते 413 कोटी आशिल्ले आनी आतां आमचे आउटस्टँडींग हॅज रीच टू 240 crores, रिकवरी ऑफ 173 crores. आतां 200 जे पयले कन्ज्युमर आशिल्ले आमी जेन्ना लॉन्च केले तेन्ना 2 lakhs आनी वॉर्ड आशिल्ले आनी आज आमी जेन्ना क्लोज केली अशें समजता तेन्ना 1,06,578 कन्ज्युमर उरले. आतां खुबश्यो गोश्टी जाल्यो हेचे मध्ये आनी डिस्कनेक्शनां जाली आनी बाकीचे गोश्टी जाल्यो आनी सगळ्यांक आमचे कित्याक की डिपार्टमेंट दोनूय कामां वांगडा करताले पूण तसो इम्पॅक्ट करूंक वचोंक ना. पूण डिपार्टमेंटान खूब एफर्ट केले. हांव सगळे आमचे डिपार्टमेंटाचे CJDA आनी बाकीचे SCs आनी बाकीचे सगळे जे लायन स्टाफ करून तांकां हांव शाबासकी दिता की इतले वर्सां जे आउटस्टँडींग आशिल्ले 40 वर्सां 35 वर्सां हेचे खातीर तेणी फर्स्ट टायम असो लार्ज स्केल प्रयत्न केलो हे गोवोरमेंटाचेर ड्यू रिकवर करता. आनी जशें हांवें सांगलां 413 कोटी आशिल्ले ते आज 240 कोटीचे पावल्ले आसा आनी हे 240 कोटी आमी का रिकवर करपाक जाय, डिपार्टमेंटान रिकवर करपाक जाय, गोवोरमेंटाक रिकवर करपाक जाय म्हूण आमी एक म्हयनो आमी हो स्कीम वाडयता फॉर पीपल. हे स्किमी भितर घेवंक ना तांकां. आतां पूण पयलींचें कंडिशन आसचें ना. आतां जे हे 1,06,578 कन्ज्युमर उरल्या पेमेंट करपाचे 240 कोटी तेंचे खातीर एक्सटेंड केल्या 28 to 2021 आनी पयलीं आमी स इन्स्टॉलमेंट दिल्ले. हे स इन्स्टॉलमेंट आतां ना. आतां तेणी एप्लाय करपाक जाय आनी एप्लाय करता तेन्ना एक इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय. तेणी जर 2 इन्स्टॉलमेंट घेवंक शकता म्हणजे 1 आनी 2 इन्स्टॉलमेंट DPC वेव करपाक. पूण एप्लाय करता ते दुसरोच पयलो इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय आनी फुडलो इन्स्टॉलमेंट जो आसा ते रेडी भरपाक जाय. दुसरी गोश्ट जाली की थोड्यांनी आमचे स्किमीक एप्लाय केल्ले पूण कांय कारणां लागून एक इन्स्टॉलमेंट भरलो आनी दुसरो तिसरो ताका भरपाक शकूं ना. कित्याक वी आर व्हेरी स्ट्रिक्ट इन गिवींग द डेटी पयलीं भरूंक शकताले म्हूण तांकां एक अनेक बेनिफीट दिता आमी की तितून ते 1,06,000 लोकांक भितर येयले तांकां आतां आनीक ऑपॉर्च्युनिटी दिता की 100% कितें पेमेंट करपाक जाय. हे जे ऑप्ट केल्ले पूण पेमेंट करूं तांकां आमी परतून रिवायंड करता आनी तांकां फूल DPC वेव करता पूण 100% पेमेंट ऑफ सिंगल इन्स्टॉलमेंट. सो ह्यो गोश्टी 28/2/2021 पासून लायव्ह जातले. जे कोणें पयलीं स इन्स्टॉलमेंट घेतलेले वा 4 इन्स्टॉलमेंट घेतले ते चालू आसा पेमेंट करपाक आनी हे पेमेंट फुडें चालू उरतलें. पूण ही स्कीम एक्सटेंड केल्या 28 to 2021. आमचें टार्गेट आसा की 1,06,578 कन्ज्युमर आउट ऑफ ऑलमोस्ट 6,75,000 कन्ज्युमराचे जे 1,06,578 कन्ज्युमर जे आसा तांचे 100% गव्हर्मेंट ड्यू रिकवर करतले.